नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खरो विस्तारान NEP लागू करूंक सरकारान घाई गडबड केली. एल्टनाच्या प्रस्नाचेर कार्लोसाचो खोलायेन आर्ग्युमेंट. शाळांनी मुळाव्यो सुविधा सारक्यो नात, शिक्षक सारके प्रशिक्षीत नात, स्कुलाच्या टायम टेबलाचें धड ना, इंटरनेट ना. मुख्यमंत्री म्हणटा खातें सगळी वेवस्था उबी करून घेता. दनपारा मदले वेळेंत वर्ग चलोवपा विशीं अजून थारूना. एडेड शाळांचें खंय तांचे तांणी पळोवपाचें. There is anxiety among the parents about lack of implementation of NEP and the lack of communication that ought to have happened. The education department should have conducted proper dialogue with all the stakeholders, including parents, and given them confidence. What is the exact nature of training given to the teachers, and whether the duration of the training is enough for the teachers to understand an academic subject like national education policy. NEP 2020 ही 21व्या शतका खातीर आशिल्ली एड्युकेशन पॉलिसी 40 वर्सांच्या उपरांत भुरग्यांचे भविष्य 21व्या शतकात कशें आसचें हाज्या खातीर 40 वर्सांनी ही पॉलिसी आयली. आमी खरें म्हणल्यार ताका एप्रिसिएटूय करपाक जाय आनी त्याच पद्दतीत पुराय देशभर एड्युकेशन पॉलिसीचें कामूय सुरू आसा. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता कारण एड्युकेशन पॉलिसीचें काम पुराय देशात आमच्या स्टेटीचें एक नंबर आसा. हें फक्त हांव म्हणना, हें सेंट्रल एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा. आनी मास्टर ट्रेनर 94 मास्टर ट्रेनर डिसायड केले आनी तेंच्यांनी पुराय राज्यांत तांकां ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केली. इन्क्लुडींग 5 डेजचो 5 दिसाचो ट्रेनिंग प्रोग्राम आसल्यो, इन्क्लुडींग द 3000 अंगणवाडी टिचर्स. म्हणजे आमचे प्रायमरीचे टिचरांक केलेत, बट 3000 अंगणवाडीच्या टिचरांकूय आमी ट्रेनिंग दिली आनी जेणे करून तांकां एक्झॅक्टली फावंडेशन कोर्स म्हटल्यार कितें हो तांकां सगळ्यांक कळचो. How do you reconcile the implementation of NEP for Goa in the background of NCERT requirements with the national curriculum framework which is prescribed by NEP when the syllabus is still not yet out? म्हणजे तो जे इम्प्लिमेंटेशनच्या नुसार आमी खंयसरूच हरिना किंवा आमकां खंयसरूच भुरग्यांचो लॉस जाल्लो नाका. वी आर व्हेरी मच सिरियस. आसगांव घर मोडपाच्या केशीक म्हयनो जाता. केशींतली मुखेल सूत्रधार जमनीची मालक पूजा शर्मा निमाणे म्हयन्या उपरांत क्रायम ब्रांची मुखार चवकशेक हाजीर. तिची 4 वरां चवकशी केली. इतल्यान जाल्लें ना, परतय आपोवपाची आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. अटकपूर्व जामीन मेळिल्ल्यान ती आतां केन्नाय यो वच करूंक मेकळी. चवकशेचें कर्मकांड सुरू. 22 जूनाक आसगांवच्या आगरवाडीकार फामिलीचे घर मोडल्या उपरांत गोंयभर बोवाळ जालो. राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी हो विशय लावन धरलो. केसींत हणजूणचो तेन्नाचो PI प्रशल देसायाक निलंबीत करून तेन्नाचो DGP जसपाल सिंगाकूय दिल्ली धाडलो. मजगती फाटलो म्हयनोभर हो प्रकार चलतालो. प्रकरणाची सुरवात जाली थंयच्यान. घर आसा त्या जागेची धनी पूजा शर्मा अटक करची म्हूण एक्टिव्हिस्टां सयत राजकारण्यांनी विशय लावन धरलो. मजगती हो विशय तापता तो पळोवन अटकपूर्व जामिना खातीर पूजा शर्मा हायकोर्टा मेरेन पावले. शेवटाक अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्या उपरांत चवकशीक सहकार्य करचें म्हूण हायकोर्टान पूजाक निर्देश दिल्ले. आज सारके म्हयन्या दिसा पूजा शर्मा क्रायम ब्रांची मुखार. आसगांव जी हाऊस डेमोलिशन जाल्ली जी डेमोलिशन ती सारकी गोंयभर गाजलेली. तेजी मेन एक्यूज पूजा शर्मा कांयच क्रायम ब्रांची क्वेश्चनिंग आपयली. ऑलमोस्ट क्वेश्चनिंग 4 वरां जाल्या. 4 वरां क्वेश्चनिंग जावन ती भायर सरली आसा. आनी तेजे पयलीं जेन्ना ती मिडियान क्वेश्चन केली तेन्ना तिणी एक कमेंट करपाक रिफ्यूज केल्लें आसा. क्वेश्चनिंग जावन ती भायर सरलेली आसा आनी अशें एकपाक दिसा कडल्यान की ती एक वेळ परत क्वेश्चनिंगान आपयतले. स्टुडंटा खातीर सिरीयस करतात. मगोच्या दीपक ढवळीकाराची प्रियोळ नासल्यार शिरोड्या फोंड्याय रावपाची तयारी. मगो पक्षाचें पुराय फोंडे मालांत खंय वचन. BJP बरोबर युती आसा, मात येता ती विधानसभा वेंचणूक आपूण लडटलो म्हूण मगोचो अध्यक्ष दीपक उलयला. ताका खंय प्रियोळ आदीं जाय, मात ना जाल्यार शिरोडा फोंड्याय चलता. दीपकान शिनाल दिलां. हांव एक मगो पक्षाचो अध्यक्ष. मगो पक्ष आज गेली कितलेशा वर्सां गोंयांत कार्यरत आसा आनी पोंडा तालुका हो मगो पक्षाचो बालेकिल्लो. ह्या बालेकिल्ल्यात आमचें सातत्यान काम चालू आसा 4 मतदारसंघात. आनीक
चारूय मतदारसंघात हें काम फुडें अशेंच चालू रावतलें. त्या शिवाय बाकी कडेन आमचें काम चालू आसा. युती ही आमची भाजप आनी मोगोची आसा. जेन्ना निवडणूक येतलें तेन्ना बसून जाग्याचें वांटप आमी करतले. हांव डेफिनेटली फुडल्या इलेक्शनाक परत एकदां कॉन्टेस्ट करतलो. म्हाका खंयी रावल्या म्हाका लोकांचो सपोर्ट आसा. पूण प्रियोळ मतदारसंघ हो म्हजो पयलीं वचून सो बेज आशिल्लो मतदारसंघ. शिरोड्याय म्हजो बेज आशिल्लो मतदारसंघ. ह्या मतदारसंघाचेर म्हाका युतीच्या ह्याने खंय म्हाका पळय जी सीट मेळटा ती घेवपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. पूण प्रायोरिटी तुमी म्हणले की प्रियोळ आसतलोच. कितें प्रियोळ हो म्हजो बेज. प्रियोळी आसा, शिरोड्या आसा, फाल्यां लागल्या फोण्या आसा. अशें कांय ना की हांवें जाम सगळे कडेन केल्लें आसा आनी सगळे कडेन लोक म्हजे मतदार आसा, म्हजे कार्यकर्ते आसा आनी सातत्यान आमी काम जें आसा मगो पक्षाचें चालूच दवरता. सरकारी कर्मचाऱ्यांक आतां RSSांत प्रवेश आनी संघाच्या कार्यावळींनी वांटो घेवंक मेकळी. सुमार 58 वर्सां फाटीं काँग्रेसीच्या इंदिरा सरकारान घाल्ली बंदी आतां मोदी सरकारान काडली. काँग्रेस चाळवली, संघाचो येवकार. इंदिरान घाल्ली बंदी खंय राजकी. गो हत्ये आड संघवाले आवाज काडटाले म्हूण खंय बंदी घाल्ली. भारत नेटान उदरगत करता. विकसीत भारताची बुन्याद घट करपी पीपल सेंट्रीक बजेट आज मांडटले. मुळावे सुविधांचेर भर आसतलो. प्रधानमंत्री मोदी आनी अर्थमंत्र्यांशी नाल दिलां. आज अर्थमंत्री सीतारमण मोदी सरकार 3.0चे पयलें आनी आपलें 7वें बजेट मांडटा. काल अर्थीक सर्वे रिपोर्टांत अर्थवेवस्थेच्या वाडीचो अदमास 7% पार. कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है. गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं. आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है. ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है. साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली. जनता को जो बात बतानी थी बता दी. सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली. अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है. पावसाचो नेट देंवता. गोंयचे वेधशाळेन 22 ते 24 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्टाचो अदमास उक्तायला. 25 आनी 26 तारखेर खंय येलो अलर्ट. वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारपाची शिटकावणी. उटंगरांत फूग मारून गोंयभर झाडां पालसणां पडपाचे प्रकार चालूच. पावस 103 इंच पार, सरासरीचे 59% मायज. मजगती कुट्टी गोवा डेरीच्या पार्किंगात आंब्याचे झाड पडून एक टेम्पो आणि एका रिक्षेचे लुकसाण झाले. कोणाकच दुखापत जावंक ना. हरवळ्या साखळे हाऊसिंग बोर्डात झाड पडिल्ल्यान लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. तुटिल्ल्यो वायरी एका गाडयेचेर पडल्यो. मात देवादयेन तातूंत आशिल्ले 4 जाण वाटावले. ह्याच कारणाक लागून येरादारी बरोच वेळ आडखून उरिल्ली. सुटके झुजारी फ्रांसीस लुईस गोम्साचे
कोलमरोड मडगांवचे घर पावसाक लागून कोसळत आसा. मुंगुल पिकेन कार्मो दोरादो लागीं आशिल्ल्या एंथनी रॉड्रिग्साच्या घराच्या एका कुडीच्यो सगळ्यो वण्टी कोसळ्ळ्यो. घरकारान सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो दावो केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्यटन मंत्र्याच्या फॉरेन टुरांचे बील खंय 1,04,00,000. विधानसभेत आमदार कार्लोसान विशय काडलो. मंत्री जंकेटार चल्लो म्हूण कार्लोसाक व्हडलीशी हरकत ना. मात मंत्र्याचो OSD फॉरेन टुरांचेर कोट्यांनी कोड्डूंक लागला. कार्लोसान पर्यटन मंत्र्याच्या OSDच्या खर्चाचे चौकशेक नेट धरलो. So I think that the government of Goa, the international tour केलो ते. I say that these international tours which have been done are total waste of money. And why I say total waste of money? कोण गेल ते टूराक? I asked the Honorable Minister to kindly justify how in this answer which was given to us, LAQ 3B, which was on start question, 17/7/2024. I have no problem when an Honorable Minister goes for any international tour. Mak kenna problem na. But when your OSD is taking a tour, OSD hotenna, आणि bill आते 1,04,00,000 without minister, kon minister barabar gel जाल्यार, I think this needs to be inquired, because OSD's appointment is co-terminus with the minister. Minister gel zalyar, change zalyar, he goes to a different ministry or he is out. If an official of the government goes, there's continuity. There is a report, there's a follow-up, there's an action. But if you bring an OSD who's just visiting on these jaunts, and I will just show, there was ITB Berlin, 7 May to March 23, Shawn Mendes is gone, 1,04,05,940. Then, I'm talking only on when he has gone without minister. Road show in Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris, 18/4/2023 to 26/4/2023, 1,90,00,000. Shawn Mendes, OSD to Tourism Minister. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यात पयलेच फावट लोकसभेत शुन्य काळांत उलयलो. विर्यातान गोंयचो कोळशाचो इशू काडलो. गोंयच्या न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण, गोंयांक कोल हब करपाचे यत्न चल्ल्यात. थळाव्या कोळशाचे प्रकल्प नाका म्हूण विर्यातान गोंयचो आवाज लोकसभेत पावयलो. गोंयचें ट्रेडिशनल टुरिजम सांबाळात म्हूण केंद्राक उलो. I am first time MP from South Goa. The whole world knows about Goa as the most beautiful place, a paradise on earth. But in the last few years, we have been seeing a conspiracy with projects that have been thrust on Goa without taking the people into confidence. In 2016, they took our rivers in the name of nationalization, 6 rivers. Now after the liberation of Goa in 1961 from the Portuguese rule, the only organized sector which is remaining today is the tourism sector, because the mining ban has fallen in place in 2012. The agriculture department is not doing that well. There have been efforts by the private players, by youth, to revive agriculture. A humble request to this government, take the people into confidence. Don't convert Goa into a coal hub, because the only sector which is giving jobs, employment to the people of Goa is tourism. And converting Goa into a coal hub will destroy Goa completely. पणजे झाड पडून सोंपलें ते चलयेच्या घरच्यांक 4 लाख रुपयांचो आदार दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. धोको आशिल्ल्या झाडांची पळोवणी करून ती बेणपाक सांगल्यांत. मुख्यमंत्री सांगतात, पणजे शारांतूय अशी पळोवणी जातली. स्मार्ट सिटीची कामां करतना झाडांची मुळां कापल्यांत म्हूण खंय झाडां पडटात. आमदारान महापालिकेक झाडांची पळोवणी करूंक लायल्या. आरती गौंड 19 वर्साचें भुरगें बेतींतलें जें पणजेंतलें एक झाड पडून तें एक्सपायर्ड जालें, ताज्या फॅमिलीच्या प्रती हांव कॉन्डोलन्स व्यक्त करतां. आनी ताज्या खातीर आमच्या रिलीफ हितूंतल्यान 2 लाख रुपया आमी एक्स ग्रेशिया एमावंट कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिवपाचें तें जाहीरय करता. आमी झाडाच्या बाबतींत आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सगळ्यांक इन्स्ट्रक्ट कितले 4 लाख रुपीज ते ओके 4 लाख रुपीज ताका दिवपाचें ठरयल्या. आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांवें इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या की अशा पद्दतीची झाडां जी आहा पळय न्ही सगळ्याक ही झाडां
आमी सर्वे करून ती जाता तितके बेगीन तांकां कट करपाकूय लायल्या. येस. मिरामार शारदा मंदिर स्कुला लागसारच्या फूट ओव्हरब्रिजाचो PWDन फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिला. फायल जिल्लोधिकाऱ्या कडेन वतली. जिल्लोधिकारी तो मोडपा विशीं अर्द काडटलो. आमदार मंत्री बाबूश सांगता. मजगती जिल्लोधिकारी आनी पणजे महापालिकेचे टिमीन फूट ओव्हरब्रिजाची पळोवणी केली. स्कुलांत यो वच करपी भुरगीं, शिक्षक, पालकांक तो धोक्याचो म्हूण तो मोडपाची मागणी जाताली. PWD basically has already given a feasibility report as far as the this thing is concerned. The state of affair of that, what is that? Foot bridge. Now the file basically will go to the collector. We will issue an order from the collector to pull it down. For demolition. Yeah, to demolition. We're basically discussing about the demolition of this bridge. Collector ma'am has told us that she'd pass an order to CCTV regarding dismantling the bridge. Once that order comes, we'll issue a short tender as per quotation and remove the bridge now. श्रावणात मळ्यांतली गांवठी घोसाळीं, कारातीं, चिबडां, पिपऱ्यो, तवशीं ही अस्सल गोंयची पिकावळ. सिजन सुरू जाता तसो गोंयकार ह्या फळभाज्यांक रावता. मळेकार हे मळे गीम सोंपता तसो रोवंक लागतात. मात हे फावट देमायज उटंगार जाल्ल्यान मळे कुसले, फूल पेड्ड्यार. प्रियोळ, कोने, फर्मागुडये वेल्या 22 शेतकारांक पावसाचो दणको. खासा रिपोर्ट. तुमी पळयतात आयज आमी आसा ते फर्मागुडी हांगासर जे दिलासो हॉस्पिटला त्या फाटल्यान हे जवळ जवळ 22 मळेकार वार्शीक हांगासर हे तवशीं म्हणल्यार आमी पिपरी जी म्हणटा पावसा पयलीं येता ती काडटात. पण ह्या वर्सा अशें जालें की पावसा पयलीं जी पिपरी ती शिंपून काडटा उदक शिंपोवन ती जावपाक जो पावस पडलो त्या पावसान सगळे तेंचे पीक नश्ट जाल्लें आसा. ना पयलीं पण शिंपोवन काडी न्ही तुमी पावसा पयलीं. पावस पडलो न्ही जाल्यार मेळटली आशिल्ली. पावसाक लागून आमची कमी जाली आनी आयजूच मेळच्या. पयर आतां पावस पडलो पळय भरपूर पावस पडलो तेजो तुमकां कितें परिणाम जातलो? कितें परिणाम सगळे गेले न्ही रे. गेले खंय रोपी येयल्या मेळटली. पावस म्हणजे आमकां जास्त लागलो न्ही. जेन्ना झाडी जावपा येवपाचें तेन्नाच पावस लागलो. सगळें पेड्यार जाला. तुका फळ येयल्ली सुद्दां पेड्यार जाता सगळें. आनी ती तवशीं, घोसाळीं, कारातीं, पडवळीं, भेंडे, चिबडां सगळें घालता आमी. पूण कितें कांयच ना. म्हणजे ह्या फावटी चवथीक खंय तरी चवथी सुद्दां कांय मेळपाचें ना. चवथीक खंयच्या श्रावणा मेळना. आनी 1-2 दीस जर ताप पडत न्ही सगळें न्हिदतलें. जवळ जवळ 25,000 रुपया खर्च आसा एकट्या 22 जाणां सांगून. पण ह्या वर्सा जो पावस पडलो म्हाका दिसता खंयच्याच वर्सा असो तांकां पावस पडना आनी दुसऱ्या जावना. पण ह्या वर्सा सगळेंच तेंचें पावसान नुकसाण जाल्लें आसा. तेंची एक सरकारा कडेन उमेद आसा कृषी खात्या कडेन की तुमी येवन हांगासर जे डिपार्टमेंटाचे सर्वे करचो आनी तुमी कितें आहा ती मूलभूत तांकां कितें आहा ती मदत करची म्हणून. फर्मागुडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.